देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. लुकाचो 5 वोड 27-32. जेजू भायर सरून गेलो आनी लेवी नांवाच्या एका 2 वसूलदाराक मांडवीर बसलोलो ताणें देखलो आनी ताका म्हटलें, म्हजे फाटल्यान ये. आनी सगळे सांडून तो उठलो आनी ताचे फाटल्यान गेलो. आनी लेवीन आपल्या घरान ताका एक व्हडलें जेवण केलें आनी 2 वसूलदाराचे आनी ताचे सांगाती जेवणाक बसलोल्या हेराची व्हड खेत आसली. तेन्ना फारिसेवांनी आनी ताच्या धर्मशास्त्रांनी गुणगुणून ताच्या शिसांक म्हटलें, 2 वसूलदारां आनी वायटव्यां बरोबर तुमी कित्याक खाता पियेतात? प्रतिपाल करून जेजून तांकां म्हटलें, बरीं आसलोल्यांक न्हय पूण वायटकारांक ही वैजाची गरज. हांव सगळीं मनशांक आपूंक न्हय बगर पातक्यांक तांणी आपलें जिवीत बदलचे खातीर आपूंक आयलां. देवाचें उतर. देवाचो व्हड उपकार. नियाळ. एक तरणाटो व्हडले चोरयेक पुलिसांक सांपडलोलो आनी दुसऱ्या कैद्यां बरोबर बंदखणीन आपलें जिवीत सारतालो. आपली खास सोंपल्या उपरांत कांय वर्सांनी ताका सुटका फावो जाली. बंदखणींतलो भायर सरतच समाजांत जायतो बरो वावर तो करता. एका पत्रकारान ताची मुलाखत घेतली तेन्ना उलोवन तो असो उद्गारता, जेन्ना हांव बंदखणीन आसलो तेन्ना सगळ्यांनी म्हाका वायट म्हूण सांडलो, पूण बंदखणीन एक शिकोवपीण येताली. तिणेन म्हजेर विस्वास दवरलो, म्हाका आपल्या पुता सारको पळयलो, वाचूंक बरोवंक शिकयलें. तिणेन म्हाका हो बोरवांचो दिलो. जेजू मांडवेर बसलोल्या लेवीक एका 2 वसूलदाराक काकलुतीच्या नदरेन पळयता. समाज ताका वायट नदरेन पळयतालो पूण जेजू आपलो पाटलाव करूंक ताका आपोवणें करता. लेवी आपलें आदलें जिवीत सोडटा आनी नव्यान जिविताक वेंग मागता. आमकांय जेजू काकलुतीचे नदरेन पळयता आनी आपलो पाटलाव करूंक आपयता. आसांव काय हांव तयार. तशेंच पातक्यांक जेजू भाशेन आमी काकलुतीन पळोवंक आमकां जेजू उलो करता. आमेन.